नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सध्याचो मोगो पक्ष जाला माधवरावाच्या गोट्यातलो पक्ष। मोगोचे सध्याचे फुडारी पयलीं काँग्रेसीचे एजंट, तांकां जाय फक्त कमिशन पर्सेंटेज आनी कदेल, आमकां हांची गरज ना मंत्री गावडेची ढवळीकारांचेर खर टिका। पणजी मराठी प्रेमींचो निर्धार मेळावो, मराठी खातीर वोट बँक तयार करून सरकाराचेर दबाव हाडपाचो प्लान, तालुका पातळीचेर मराठी खातीर तयार करतले समित्यो, मराठी प्रेमींकडल्यान कोंकणीचेर टिका। गोंयच्या मुस्लीम भावांनी व्हडा उमेदीन मनयले ईद, जाले खासा नमाज, एकामेकांक परबी दीत ईदाचो काडलो घोस्त, हिंदू क्रिस्तावांच्यो ईदाच्यो परबी। आमकां कामार घेयात, कांय वर्सां आदीं कामावेल्यान काडिल्ले नेसलेच्या कंत्राटी कामगारांचे दिवचल मावळिंग्याक कंपनी भायर धरणे आंदोलन। सांगेर साळोले धरणाच्या कॅनलात बुडून एकल्याक मरण, जाल्यार दुसरे एके घडणुकेत कोनसुवा वेर्णा रेल्वेचे बोगद्यांत सापडली एका तरणाट्याची कूड, रेल्वेचो धक्को बसून मरण आयिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास। आनी कोकण रेल्वेंतल्यान बेकायदेशीर गोमांस तस्करेच्या प्रकरणांनी हिस्पा भायर वाड, 500 किल गोमांस धरले उपरांत आतां आनीक 350 किल गोमांस केले जप्त। आतां खबरो विस्तारान। भाऊसाहेबांचो मोगो हो गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांचो पक्ष आशिल्लो, पूण सध्याचो मोगोपा हो माधवरावांच्या गोठ्यांतलो पक्ष जावन रावला। तुमकां कापस्ताद आसा जाल्यार पक्षाचें अध्यक्षपद जीत आरोलकाराक दिवचें अशें आव्हान दीत प्रियोचे आमदार तशेंच मंत्री गोविंद गावडेन ढवळीकार भावांक उजरावन काडलें। भाजपाक मोगो कडेन युती करपाची कसलीच गरज ना म्हणून मंत्री गोविंद गावडे परतून एक फावट उलयलो। शिरोडा मतदारसंघात वचून आपूण तांकां हरायला, एका तेंपार हेच लोक काँग्रेसीचे एजंट म्हणून काम करताले, तांकां फकत कमिशन, टक्केवारी आनी कदेल जाय। शशिकलाताई काकोडकरांचेर तांतयां शेवटून मारपी हेच लोक आपूण हे सगळे भोगून हाचेर मात करून राजकारणात फुडें आयला अशें म्हणून मंत्री गोविंद गावडेन ढवळीकार भावांक उजरावन काडले। भाजपा मोगोपा युती विशीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान केल्ल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर मंत्री गोविंद गावडे उलयतालो। 1999 आमी पयलीं हें केलो, हो दुसरो जो अध्यक्ष तो हे करून उलयता पळय न्ही, तो काळ्या आरश्यांनी गाडये बसोन ते जातले मरे का म्हणून प्रश्न करणारो गोविंद गावडे कुसने रे। आनी खंयचे अध्यक्ष पदाचे खंयचे मोगोचे घेवन बसल्या तुमी? हांवें सांगलां मरे की आमकां ह्या लोकांची गरजूच ना। हांव कारण त्या पक्षा खातीर म्हज्या बापायनू काम केल्लें आसात आनी गोविंद गावडेनू काम केल्लें आसात, वेळार हे सगळे काँग्रेसीचे फुडारी आशिल्ले, हे काँग्रेसीचे हांव म्हणटलें एजंट आशिल्ले, फुडारी सुद्दां न्ही, हे एजंट आशिल्ले हांव म्हणटलो। इट इज प्रूव्ड। हांवें तुका हें घातलां 1999, 1998 हे सगळे आमकां सांगपाक येणारे मनीस काँग्रेसीक मत मार म्हणून, आनी हे मडकयच्या लोकांक सगळें खबर आहा। बाकीचे आतां कोणूय कितें उलो रे, तांकां केका कितें मेळ आसतना चाप्प करून एक बंडल मारलें, हेंकां कितें जाय जाण मरे तूं? हांव सदांच म्हणटा हेंकां जाय पर्सेंटेज, हेंकां जाय कमिशन आनी ती खुर्चेची गरमिसाण, तेजे पलीकडेन हो पक्ष बिक्ष पाड पडो। तुका एक सांगता, ह्या शशिकला ताई आज संवसारांत ना। ह्या शशिकला ताईचेर ताती मारणारे हे लोक त्या शशिकला ताईक एस्कॉर्ट करून गाडयेन बसून तिका भायर काडणारो गोविंद गावडे त्या पक्षान आसता त्या वेळाचेर आसतना तो हनुमंत नायक म्हणून दुर्भाटचो तोवूय एक आशिल्लो, आनी कितें उरलां? अध्यक्षपद जें आसत पळय न्ही, तो जो म्हजो इश्ट आहा त्या जीत बाब आरोलकारा कडेन दिवपाची कापास्ताद हांकां आसा तर दाखोवन दियात की हो पक्ष जो आसा पळय न्ही तो भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष म्हणून। नाल्यार हांव म्हणटलो, जो स्टेटमेंटाचेर हांव गेली कित्येक वर्सां हांव उलयत आयिल्लो आसा, हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष म्हणून। म्हजेर उलोवपा खातीर बरेचशे जाण बैल आनी म्हशी येतल्यो, पण तांच्यांनी विचार करून उलयचो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। एकचाराचो संदेश दिवपी ईद उल फित्र म्हळ्यार रमजान ईद दिवचले व्हडा उमेदीन मनयली। ते निमतान मुस्लीम भावांनी गळा भेट दिवन एकामेकांक ईदाची परबी दिली। भावबंदकी वाडोवपी रमजान ईदा निमतान निमुजको ह्या इतिहासीक थळाचेर शेकड्यांनी मुस्लीम भावाच्या हजेरीत नमाज जाली। मुस्लीम भावांनी एकामेकाक परबी दीत ईदाचो घोस्त काडलो।
ह्या उमेदीन ल्हान भुरगे लेगीत वांटेकार जाल्ले. रमजान म्हयन्या निमतान फाटलो म्हयनोभर मुस्लिम भावाचो रोजा चालू आशिल्लो. ईद मनोवन हो रोजा सोंपलो. आमकां कामाचेर घेयात अशी मागणी करीत मांगुळेंगाच्या नेस्ले कंपनीन कामावयल्यान काडून उडयल्ल्या कंत्राटी कामगारांनी सोमारच्यान धरणे आंदोलन सुरू केलां. कंपनीच्या गेटी भायर हें आंदोलन सुरू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कंपनीन 30 कंत्राटी कामगारांक घरा धाडल्यात. कामावेल्यान घरा धाडिल्ले कंत्राटी कामगारांनी म्हावळिंगे आशिल्ल्या नेस्ले कंपनीच्या भायर बसून आंदोलनाक सुरवात केल्या. कामगाराच्या मागण्या संबंधान संबंधीत यंत्रणे कडेन पत्र व्यवहार करून लेगीत कोणूच कामगाराचो प्रश्न कानामनार घेनात असो आरोप कामगार संघटने सयत कंत्राटी कामगारांनी केला. न्याय मेळा मेरेन आंदोलन फाटीं घेवचें ना असो निश्चय आंदोलन करपी कामगारांनी केला. कंत्राटी पद्दत बंद करची अशी मागणी ह्या कामगारांची आसा. आम्ही कंपनीन 10 मार्च 2025 रोजी आमकां तांकां डिमांड स्टार्ट डिमांड COD सबमीट केला. त्याच्या उपरांत कंपनी आमकां कांयच रिप्लाय दिवना. परत 24 तारखेक ह्याच महिन्याच्या 24/3/2025 तारखेक परत रिमाइंडर लेटर दिला कंपनी. हे नेस्ले कंत्राटांक दिला, कंत्राटदारांक कंपनीक दिल्या आणि हेड ऑफिस दिल्ली आसा तांकां दिलेल्या. CC कॉपी हांकां कलेक्टर, DGP, सेक्रेटरी लेबर आणि लेबर कमिशनर सगळ्यांनी दिलेले आसा. ही कंपनी अजून कांयच करिना. म्हणजे आम्ही डिमांड कॉपी दिवन ताका इतको टायम जालो तरी काय रिप्लाय दिना, काय आमच्या वांगडा बसोंक रेडी ना. धरणे कित्याक लावले तेमचे? नेमके म्हणजे आमच्या वांगडा 2013 पासून कामगारांक इलिगली काढलेले आसा. कामगारांचे अन्याय जालो आसा. कामगारांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा. उपासमारीचो प्रश्न येयल्लो आसा. कामगारांक हायर आणि फायर काढलेले इलिगली काढलेला. टर्मिनेशन लेबर कमिशन कंप्लीट चालू आसा आणि काय चालू आसा. ही कंपनी आमच्या वांगडा बसोन टाळाटाळ करता. पण एकच मागणी करता की हे जे कामगार तुम्ही काढलेले असतात त्यांना तुम्ही परत कामाचे रुजू करून घेवचे. आमचो अजिबात मुद्दो ना की कंपनी बंद पडची
कारण कंपनी चालली जर कंपनीचा फायदा जातलो त्याचबरोबर कामगार जे काम करतात त्यांचाही फायदा जातलो, त्यांचे रोजीरोटी चलतली आणि केवळ हेच आमचे एकूच उद्दिष्ट असा की हे जे कामगार असतात त्यांना व्यवस्थित तुम्ही रुजू करून घेवचे आणि त्यांचे बी भले जावचे आणि कंपनीचे बी भले जावचे. आम्ही असे अजिबात म्हणना की कंपनी हांगा काट पडलेल्या कारणान कंपनी बंद पडची किंवा कंपनीचे नुकसान जावचे, अजिबात ना. कंपनी बरे भाशेन चलची हे आमकांय बी दिसता आणि त्याचबरोबर जे कामगार असतात त्यांचे बी पोट चलचे, त्यांचे पोट चलले तर त्यांचे कुटुंब जगतले, नाजाल्यार जगण्याचो प्रश्न असा. अशें हें जावप हें म्हाका योग्य दिसना आणि ही जी पद्दत आसा कॉन्ट्रॅक्ट पद्दत जावं कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम म्हाका दिसता ही पद्दतच बंद जावपाक जाय. कामाचो काडलेलो आहा म्हाका आनी मी 12 वर्सां काम केल्लें आनी मागीर घेता म्हणाले 8 दीस 15 दीस आज घेता फाल्यां घेता म्हणाले आनी घेवच ना. भायर बाकीच्यांक घेतले आनी म्हाका कामाचो काडून घेतले आनी अशी कामार एक कपडे ना हे काय आमी उलय जास्ती म्हणून म्हाका मागीर तेंच्यांनी हे करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सांगेर साळवली धरणाच्या कॅनलात बुडून एकलेक मरण आयलें. प्रकाश गांवकार अशें बुडून आयिल्ल्या मरण आयिल्ल्याचें नांव आसा. आयतारा राती कडेन कॅनला कुशीच्या रस्त्यावेल्यान चलत घरा येतना पांय निसरून तो कॅनलात पडलो आनी ताका बुडून मरण आयलें असो दुबाव लोकांनी उक्तायलो. ह्या नादी कॅनलात बुडून एकल्याक मरण आयिल्लें. कॅनलात बुडून मरपाची ही दुसरी घडणूक. कॅनला कुशीक कसलीच सुरक्षा नाशिल्ल्यान थळावे लोक चाळवले. असा कोर्टाले सांगे हांगा एक इन्सिडंट जालो तो म्हणल्यार प्रकाश गांवकर जो 55-57 एजीचो ते खंय तरी हे कॅनलाक बुडून मृत्यू जाल्ले आसा. हेची जे घटना घडली तो खंय राती खंयची तरी फंक्शनाक साकून फंक्शनाक गेल्लो आनी त्या फंक्शनाक साकून तो घरा परत येवना. तेजे नंतर फॅमिली रातची तेचो शोध घेवपा लागले मेळूना. पूण आयज सकाळी अरावंड 10 सुमार कोण हे सायडीन वयताले रोडा सायडीन वयतालो तो कॅनलात तेकून रोड आसा तेणी खंय तरी ताका सायड केलो आनी तेजे नंतर ही गोश्ट तेंची फॅमिली मागीर पुलिसाक कळयली. असो इन्सिडंट जो कॅनल आसा कोर्टाली जो व्हडलो कॅनल आसा हेजो असोच इन्सिडंट गेल्या वर्सा जाल्लो. लोकांचें म्हणणें आसा खंय तरी जो कॅनल आसा तेजी कुशी रोड आसा तेका कांयच सेफगार्ड ना, सेफ्टी ना आनी हेका सेफ्टी आसची म्हणून लोकांनी आयज हेजेर प्रश्न उबारलेलो आसा. कित्याक जो व्हडलो कॅनलाच्यानी सामको तेकून असो पळय तो रोड आसा आनी खंय तरी हे सायडीन भुरगे वयता, जाणटेली वयता आनी रातचे हांगा खंय तरी लायट आसना आनी हेचेर खंय तरी सेफ्टीचो इशू उबारला. ताका लागून आयज लोकांनी हे इन्सिडंटाचेर तो प्रश्न केल्लो आसा. सद्याक तेजी बॉडी सांगे पुलिसान पोस्टमॉर्टमाक धाडले आसा आनी हेजी फुडलो तपास सांगे पुलीस करतात. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणे. कोंचवा वेर्णे रेल्वेच्या बोगद्यांत एका तरणाट्याची कूड सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो 23 वर्साचो तरणाटो मूळ बंगालचो. ताचें नांव समीर सदानंद महातो अशें कळटा. रेल्वेच्या धपक्यात ताका मरण आयिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. कोंकण रेल्वे पुलिसांक घडणुकेची म्हायती मेळटाच घडणूक थळार वचून पंचनामो करून कूड पोस्टमॉर्टम खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. कोयसुवा वेर्णा हांगा रेल्वेच्या धडकेक एक मनशाक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे एक 23 वर्षीय समीर महतो वो पश्चिम बंगालचो रहिवासी पुरुलिया ह्या गांवचो वो रहिवासी आनी ताजी जी कूड आशिल्ली ती कोळसुवाच्या एका बोगद्याक भितर म्हणजे रेल्वेच्या बोगद्याक पडिल्ली दिसली. ताजे नंतर पुलिसांक जेन्ना कळयलें कोंकण रेल्वेच्या पुलिसांची टीम थंय पावली आनी तांणी हाजो ह्या घटनेचो पंचनामो केलो. पंचनामो करून ताजी वळख पटयली आनी ताजी जी बॉडी आसा ती सगळे रितसर सोपस्कार पूर्ण करून ही बॉडी आसा ती दक्षिण गोंयच्या जिल्हा इस्पितळाच्या शवागारांत दवरिल्ली आसा. आनीक सध्या हें प्रकरण अनैसर्गीक मृत्यू म्हणून कोंकण रेल्वे पुलिसांनी नोंद केल्लें आसा. कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक सुनील गुडलर हाच्या खाला उपनिरीक्षक दत्तात्रय नायक हाजो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरव प्रभू मलकणीकर. कोंकण रेल्वे पुलिशेन मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर सुमार 1,04,000चे 350 किलो बेकायदेशीर गोमांस जप्त केला. बोकड्याचे मांस सांगून हाडिल्ले मात तपासणे वेळार ते गोमांस आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. पशुवैजकी आनी भलायकी अधिकाऱ्यांनी हे मांस खावपाक योग्य नाशिल्ल्याचे स्पश्ट केलां. ह्या प्रकरणात अनवळख्या आड गोंय पशुसंवर्धन कायदो आनी रेल्वे कायद्या खाला कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. हांगा तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता अरावंड 350 किलोचे बीफ धरलेले आसा अनहायजेनीक सामकें. तेच्या नुस्तें आसा 10 बॉक्सेस. सो आतां तुमी पळोवंक शकता आमचे जे गोंयांत
नुस्तें सुद्दां येता ते हे बिफांत येतात. सो हे आमकां कितलें सारकें हें म्हाका खबर ना, बट आमचे हिंदू केन्नाच बीफ म्हणटा ते खायनात. आनी दुसरी गजाल नुस्तें खातात. सो हे मिक्सिंग आनी हें कितले पर्यंत बरें आनी कितलें तें म्हाका खबर ना. पूण तशेंच जाल्ले कडेन हांव सुनील कुडलर सराचे खूब PI सराचे खूब आभार मानूंक सोदता की तेणें इतलें बरें काम करून दाखयलां. आनी बाकीच्या रेल्वे अधिकाऱ्यांचे सुद्दां खूब अभिनंदन करपाक सोदता की तेंच्यांनी फाटोफाट लेगीत 2-3 दिसांनी कालूय धरलेली आनी प्लस वास्कोय धरलेली आसा. सो खूब बरें काम जावन आसा. 100 किलो सुमार हें बीफ आहा. म्हणजे आतां स्मगलर कोण आहा, हे हाडपी कोण आहा, हांगा कोण जाता इतले PI कुडलरा कडेन आमी आतां मेळपाक वयतले. तेजे कडेन मागपाक सोदता हेंकां जे कोण स्मगलर हे कोण हाडटा पळय न्हू हेंकां पयलीं धरा. अशें इल्लिगल कामां जावची न्हू परत. आनी हांव सीएमाकूय मागता, सीएमा कडेन मागता हेंचेर कडक एक्शन घेवची म्हणून. ही हांगा गोंयांत मीट कॉम्प्लेक्स चालू आसतना हे इल्लिगल कामां हांगा हाडून करता पळय हे आमचे बरें न्हू. हे दामबाबाच्या स्थळान हे जे कितें इल्लिगल कामां हे कोण मेळटा पळय न्हू हेजे मुखार कोण मेळत आमी हेंकां आपल्या मनशांक सोडपाना. हेंकां आहा तशें हेंच्या गांवांत परत रिटर्न धाडपाची इतली कारवाई करून दवरता. कोकण रेल्वेंतल्यान गोमांस तस्करेची एक प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागिल्ल्यान पुराय गोंयभर खवदळ पडला. कांय दिसां आदीं 500 किल गोमांस कोकण रेल्वेन पुलिशेन जप्त केले. ते उपरांत आयतारा राती कडेन परतून 350 किल गोमांस रेल्वे पुलिशेन धरले. गोमांस तस्करेची ही प्रकरणां पळयलीं जाल्यार कोकण रेल्वेच्या कारभाराचेर दुबाव मारपाक लागला. कोकण रेल्वेंतल्यान गोमांस तस्करेची एक प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागिल्ल्यान पुराय गोंयभर खवदळ पडला. कांय दिसां पयलीं बेकायदेशीरपणान हाडिल्ले 500 किल गोमांस रेल्वे पुलिशेन जप्त केल्ले. ते उपरांत आयतारा राती कडेन 350 किल गोमांस धरले. बकऱ्याचें मांस म्हूण सांगून गोमांसाची तस्करी केल्या. रेल्वे पुलिशेन पार्सल जेन्ना उक्ते केले तेन्ना तांकां ते गोमांस आशिल्ल्याचें लक्षांत आयलें. सुमार 36 वरांचो प्रवास करून रेल्वेंतल्यान बीफ कित्याक हाडपाची गरज पडली. हाचे आदीं रेल्वेंतल्यान बेकायदेशीरपणान गोमांसाची पार्सलां येतालीं काय कितें अशे साबार प्रस्न उप्रासपाक लागले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हे गोमांस खावपाक योग्य नाशिल्ले. ते पिड्ड्यार जाल्ले. हे मांस जर लोकांनी खाल्लेले जाल्यार ते दुयेंत पडटा आशिल्ले. 9 मार्च 2025 म्हणजे 2 शेनवार पयलीं फाटल्या आठवडो सोडून ताजे पयलीं शेनवाराक कोकण रेल्वे पुलिसांनी मडगांव रेल्वे स्टेशनार जे कोकण रेल्वेचे पार्सल येता तातूंत भितर जवळ जवळ 500 किलो मांस हें जप्त केल्लें. आनीक मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे हें जें मांस आसा तें रेल्वेच्या पार्सलांतल्यान दिल्ली साकून हजरत निजामुद्दीन हांगच्यान हें लोड केल्लें आनी तें हांगा येयल्लें. तें तांणी जप्त केलें आनी एक जो पार्सल व्हरपी जो आशिल्लो ताका अटक केल्ली. आतां अशें दिसून येता की हें जें कोकण रेल्वेची पार्सल सेंटर आसा हें इलिगल बीफ स्मगलींग करपाचें एक सेंटर जाल्लें आसा. हांगच्यान चिकनाच्या नांवान बीफ धाडटात. कित्याक इलिगल म्हणटा आमी कारण हें जें बीफ धाडिल्लें ताजेर क्लियर बरयल्लें की हें चिकन म्हणून आनी हें आयिल्लें दिल्लीच्यान. आतां दिल्लीच्यान हांगा बीफ हाडपाची गरज कितें जाल्यार जो रस्त्यान जो कर्नाटकांतल्यान बीफ येतालो तो थंय बंदी जाली. ताका लागून आतां हें तांणी नवो रूट काडिल्लो आसा आनी तो म्हणजे कोकण रेल्वेंतल्या पार्सल सेंटरांतल्यान चिकनाच्या नांवान हें मोठ्या प्रमाणात बीफ हाडली वता. दिल्लीच्यान आमी एक हें दवरपाक जाय की पुलिसां कडल्यान मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे हें जें बीफ आशिल्लें हें कुशिल्लें आशिल्लें ताका वास मारतालो आनी ताका केडी पडिल्ले. ताका लागून ताणें तें सीज केलें. हेंच जर लोकांनी खाल्लें जाल्यार तांकां लोकांक आनीकय तें बर्न जावपाक शकतालें अशी परिस्थिती आसा. 36 आवर्स दिल्लीच्यान गोंयांक येवपाक 36 वरांचो टायम लागता ट्रेन जी पार्सल घाल्ली ती. आनी ते 36 आवर्सांक तांणी जें हायजिनिकली पॅक करपाक जाय तेंय केलें नाशिल्लें. आतां प्रश्न असो येता की हो खरोच बीफ आशिल्लो काय आनी कितें कसलें मांस आशिल्लें हेंय अजून टेस्टिंग जालें ना. मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे कोकण रेल्वे पुलिसांनी एक टीम दिल्ली धाडिल्ली आसा आनीक ते आतां थंयच्यान जो मनशान हें पार्सल केल्लें ताका घेवन येवपाची तयारी करतात. त्याच बरोबर हो जो मनीस आशिल्लो ताका रेल्वे एक्ट आनी गोवा एनिमल क्रुएल्टी एक्ट हाजे अंडर बूक केल्लो आसा. गोवा एनिमल प्रिजर्वेशन एक्टा अंडर बूक केल्लो आसा. इतले पयसल्यान बीफ हाडपाची कसली गरज होय प्रश्न येता. आनी हें मांस खरें बरें उरतलें आनी हें जर मार्केटांत गेलें जाल्यार लोकांक कितें जाता आशिल्लें होय प्रश्न मुखार येता. आतां रेल्वे अधिकारी हाजेर कशी कारवाय करतात हेंय पळोवपाक जाय. कारण रेल्वेन आतां म्हळ्यार स्टेप्स घेवपाक जाय आशिल्ली कारण हें फटींगपणांनी तांणी एक्चुली चिटींग केल्ली आसा चिकनाच्या नांवान मेन म्हणजे. आनीक हें चिकन हें 5,000चें चलन काडिल्लें आनी ताजे नंतर हांगा हाडिल्लें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मळकणकर. निमणे खंडणी प्रकरणातल्या दुबाविताक धरपाक म्हापशे पुलिशेक यश आयलें. दिल्ली पुलिसांच्या सहकार्यान गोंयांत हाडटना ताणें मुंबय विमानतळाचेर पळ काडिल्ली. पळयात पुराय बातमी. खंडणी प्रकरणात फरार आशिल्ले दुबाविताक धरपाक निमणे म्हापशे पुलिशेक यश आयलें.
मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वर्सा पयलीं खंडणी प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या मुंबयच्या वेवसायिकाक दिल्ली पुलिसांच्या मजतीन अटक केल्ली. मात मुंबय विमानतळाचेर पुलिसांक धुकलून ताणें पळ काडिल्ली. दिल्ली पुलिसांनी गुन्यांव फाटेच्या सहकार्यान ताचो सोद घेवप चालू केल्लें. मात तो आपली ठिकाणां बदलत आशिल्ल्यान पुलिसांच्या हाताक लागनाशिल्लो. निमणे इमान खान ह्या दुबाविताक शेनवारा मुंबयत अटक केली. सोमारा ताका पुलिशेन गोंयांत हाडलो. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. मये वाठारांतल्या लोकवस्ती लागीं गव्यांचो वावर म्हणून थळावे भयभीत जाल्यात. हे गवे रातच्या वेळार बागायतींनी घुसतात. वांयगण शेतांत घुसून गवे पिकावळीची नुकसाण करतात. गव्यांक लागून लोकवस्ती लागीं भोंवप सुद्दां थळाव्यांक धोक्याचें जालां अशें थळावे सांगतात. फाटल्या कांय दिसांच्यान मयेच्या गांवकरवाडो वाठारांत लोकवस्ती लागीं गवे भोंवतना दिश्टी पडटात. 7 ते 8 गव्यांचो कळप गांवांत भोंवतना थळाव्यांच्या नजरेक आयला. ह्या गव्यांनी सोनार शेत ह्या वायगण शेतांत धुमाकूळ घालून पुराय शेत काबार केला. गव्यांक लागून काजू बागायतींनी वचपाक लेगीत लोक भियेतात. रान खात्यान ह्या गव्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी मयेच्या शेतकार आनी बागायतदारांनी केल्या. आतां पळय मयान जे गव्यांनी आमचे पळय सगळे काजी शेतां भाटां जी माडयो जावं तेरे सगळे ते उद्ध्वस्त केल्लेले आसा आनी कांयच दवरूंक ना. आनी शेतां जाल्यार शेताचे कांयच आमकां मेळपाची आशा फुडें आनी कांयच ना. आतां पळयतलो जाल्यार शेत लावपाकूच आमकां कितलोसोच खर्च जाल्लो आसा. एक 10-15 हजार तरी खर्च जाल्लो आसा. कामेरे मेळना पयलीं म्हणटा ते. आमी स्वता काम करून शेत केल्लेलें आसा. तशेंच कामेऱ्या भायरसून सुद्दां हाडल्या आतां आनी तेचो खर्च जर मनाय गेलो जाल्यार 800-900 रुपया मनाय घेता. तो परवडपाचो ना तरी केल्ले आमी म्हटल्यार आतां कांय गावपाची आशा ना. तशें आमी काजू करता. आतां काजूनी आमची सगळीं बायलां जी आसा ती भोंवता. पळयत जाल्यार आतां ते गवे जे आसा ते काजूनी पावल्ले आसा वयर आनी ती काजू जे रोंपे आमी लायल्ले ते अक्षरशः मोडून उडयल्ले आसा आनी तेजी नाशाडी केल्लेली आसा. अरे भंय दिसना. भंय हो दिसतात न्हू. आतां कित्याक सांग काजूनी आमची जी आसा न्हू ती जाणटी सगळीं आसा बायलां आसा सगळीं ती भोंवता आनी आतां तांकां भंय दिसपाक लागला वचपाक. अशें जाल्यार आमचे गोवे रेड्यांची नाशाडी केल्ली आहा सद्या. शेताक आहा शेत पोसोवपाचें आहा पूण कंप्लीट खावन भितूर लोळोन बिळोन लीप इबाड केल्लेले आहा. तशेंच काजू बागायतदारीन सुद्दां रोंपे बीन उमटून मारून सगळे नाशाडी केल्ली आहा. बागायतदारान आसा तितूर नाशाडी केले माडयाचे केळम्यांचे. आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता की हितूर आमकां तेंचे कसो तरी बंदोबस्त करचो. खूब नाशाडी केल्ली आहा हितूर आमच्या आनी हितूर आतां पिकोवंक पावले आतां पोसोवंक पावले आहा तेचे लीप चान्सीस कांय ना आतां. दिसाचे जागा रातचे हे रातचे येता सादारण 2-2:30 येता ते मध्यान रात्री येता. आमी तरी खूब रखवाली केली बॉम्ब मारून तांकां हे करता धांवडटात पूण आयकना ते. एक 5चो कळप एक सिंगल आनी एक 2 येतात अशें येता चालू तेंचे. आतां खूब दीस जाले येता हे. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हापशा बादे आसगांव वाठारांत आयतारा गॅस सिलिंडराचो स्फोट जावन स्टॉलाक उजो पेटलो. ह्या स्फोटाक लागून स्टॉलाचें लुकसाण जालां. स्फोटा उपरांत उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. जवळ जवळ 11च्या दरम्यान आमी आमच्या घरा कडेन टीव्ही पळयताले गेम पळयता आसतना अकस्मात घम करून आवाज जालो. घम करून आवाज जालो म्हणजे आमचो कुत्रो आसलो तो तुटून पडलो आनी तितक्यान समजो हांव भायर येयलो. भायर तो यो तर हांगर उजो भयंकर व्हडलें पेट्टा. उजो पेट्टाना फुडें हांवें कितें केलें पयलीं तेंचे की जेन्ना रोखडोच आमी फोन एका केलो त्या ओनराक. आरे बाबा तुमचो असो गाडो पेट्टा. गाडो पेट्टा इकडे जालो की आमच्या जातान आमकां आमचो फायर ब्रिगेडीचो नंबर लायन केलो. फायर ब्रिगेड रोखडोच नंबर घेना फुडें ते म्हणाले आत्ता येता खंय. आमी सांगलें आमच्या बादे आसगांव थंय इन्फिनिटी हें आहा कितें फार्मासी थंय तुमी येया. थंयसर एक गाडो आहा थंयसरसून पेट्टाय सगळे. ते म्हणाले येत म्हापी म्हणून आनी त्या प्रमाण हांगर उजो पेट्टा म्हणून लोक खूब जमा जाले. लोक जमा जायना फुडें त्या घरांचे ह्या घरांचे आमचे कडेन उदक काडलें भयंकर उदक मारून उजो पालयलो. तितक्या पालयना फुडें भितर मातशें धवूं लागले. तितक्यान फायर ब्रिगेड पावली रोखडीच पावली. त्यांचे खूप आभार.
आणि त्यांच्यानी येऊन त्यांनी सामके भितर वचून सामको त्यांच्यानी मारून सगळं उजो पालेलो आणि निम्माणे त्यांच्यानी सगळे बाहेर काढले त्यांच्या इन्स्ट्रुमेंटांनी. आणि तिथून एक सिलेंडर असलो, सिलेंडराक कांय जावंक नासले, परंतु त्यांच्यानी पयलीं सिलेंडराक हात घातलो, ऑफ केलो, ऑफच आसलो तो. आणि ते सिलेंडरचे हे काढले भायर, म्हणजे सिलेंडर मारलो सेफ आहा. फक्त फ्रिजाचे वायरीक उजो लागलो आणि त्या उज्या पासून हे जो व्हडलो हो आयज उजो पेटलेलो आहा. पणजे शारा उपरांत पुराय गोंयांत दुसरो मास्टर प्लॅन सांखळे शाराचो तयार केल्लो. हो मास्टर प्लॅन सुरू करपा खातीर जायत्यो आडमेळी आयल्यो, पूण आतां सांखळे भाजपाचें पालिका मंडळ आशिल्ल्यान सांखळेचो मास्टर प्लॅन फुडल्या 3-4 वर्सांत पुराय जातलो ते दिश्टीन काम सुरू आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फुडाराक सांखळे शाराक शिक्षणीक शार आनी टेम्पल टावन ह्या नांवान वळखतले अशेंय मुख्यमंत्री उलयले. सांखळे जाल्ले एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. आम्ही सांखळेंतलो मास्टर प्लॅन तयार करता आसतना ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली आमी कन्सिडर केल्या. आणि मास्टर प्लॅन कित्याक तर पणजे सिटीचो मास्टर प्लॅन जालो, ताज्या उपरांत दुसरो मास्टर प्लॅन जर खंयचो जालो आसत जाल्यार तो सांखळे शहराचो जाला. ताजें इम्प्लिमेंटेशन मदल्या काळांत आमकां करपा खातीर वेगवेगळ्यो डिफिकल्टीज आशिल्ल्यो, बट आमचे कावन्सील आयल्या उपरांत म्हणजे ताका सहकार्य प्रवीण नागार हाजेय आसा आणि बाकीचे सगळे कावन्सिलर तर आमचे आसाच आसात आनी बाकीचे सगळे सातत्यान वेगवेगळी कामां फुडें व्हरतात. आमकां तो मास्टर प्लॅन पुराय करपा खातीर म्हाका दिसता येता त्या 3-4 वर्साच्या कार्यकाळात तो आमी पुराय करतले. तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य अशेंच आसचें. आमी पळयता की आज तुमकांय म्हणजे तुमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक सुद्दां प्राऊड फील जातलें. सांखळे वील बी वन ऑफ द एड्युकेशन सिटी इन द स्टेट ऑफ गोवा. कारण सांखळेंत आज KG to PG एड्युकेशन आसा. जर KG एकट्यान एडमिशन घेतलें जाल्यार गव्हर्मेंट कॉलेजींतल्यान पोस्ट ग्रॅज्युएट इन डिफरंट सब्जेक्ट आज गव्हर्मेंट कॉलेजींत आसा. आमच्यो जर 3 कॉलेजी तुमी आत्तां आसतल्यो कन्सिडर केल्यो फ्रॉम द ANM नर्सिंग, GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, दुसरें आमचें कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी, कॉलेज ऑफ नॅचरोपॅथीक एंड योगीक सायन्स आनी 4th कॉलेज जी आमी स्टार्ट करता विच इज एन फार्मसी कॉलेज. ही 4 कॉलेजी प्रोफेशनल म्हणजे ज्यो कॅपिटल सिटीज आसपाक जाय त्यो कॉलेजी जर आमच्या सांखळेंत जाता आसत जाल्यार तुमकां प्राऊड फील जावपाक जाय. म्हणजे लोक फॉर एड्युकेशन सिटी आनी टेम्पल टावन म्हणून हांगासर येतले. इतर लोक हे सगळें पळोवपा खातीरय बी म्हणजे लोक सरप्रायज जाता की सांखळे सारकिल्या ल्हानशा शहरांत इतक्यो सगळ्यो सोयी सुविधा. म्हणजे लॉंग रन तर आतां प्रायवेट क्रिकेट स्टेडियम जालो, इंडोर स्टेडियम आनी बाकीचे सगळे रिनोवेशन करून एक स्पोर्ट्सा खातीरय सगळ्यो फेसिलिटीज म्हणजे आपलो इंडोर स्टेडियम आसतलो किंवा स्विमींग पूल आसतलो, हे एकदा परत एकदा रिनोवेट करून सगळ्यांक फेसिलिटीज त्यो उपलब्ध करून दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो